म्हजें नांव दिगंबर कवठणकर. हांव ह्या गांवचो रहिवासी. आमच्या जाणट्यांनी हें पुर्वजांनी आमच्या हांगर हें तळें हें केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी शेता खातीर हो चर मारून सारकें उदीक गेल्लें आसा. आनी ह्या देवळाक आमचें देवूळ बांदलेलें आसा आनी हें पर्यावरण हें बरें आसा. हें तळ्याचो व्हीव बी बरो आसा. हें आमच्या जाणट्यांनी दवरलेलें आसा हें सगळें करून. तें आमकां नाच करपाचें ना, तें आमकां राखून दवरपाचें आसा. तेन्ना आमी सगळे गांवकार एक जावन ह्या तळ्या खातीर आमी एक स्टेप घेतलेलें आसा. आतां पळय, कोण तरी भायले कोण तरी येतात, ह्यो देगेच्यो सगळ्यो सुवाती घेतात, थंय थोडे थोडे काजूय काडटात. ते कातकारांक खबरूच आसना त्यो सुवाती विकल्या म्हणून. जेन्ना साफ करूंक येतात तेन्ना कळटा त्यो कितें विकलेल्यो आसा. तेन्ना हे सायडीक जर घरां जायत, बिल्डिंगां इनलिगल जावं कशीं हीं घरां लिगल इनलिगल कशीं घरां जालीं जाल्यार ते सगळें वयले सायडीक जाय जाल्यार सगळें ते तळ्याक येतलें आनी हें तळें पिड्ड्यार जातलें. आनी आमकां तें नाका. आतां ह्या तळ्यान पळय, आमचे लोक खूब उदीक कपडे धुवपाक आनी कित्याक सगळ्याक ह्या तळ्याचें उदीक यूज करतात. तशें हें देवाचें तळें आसा. ह्या तळ्या कडेन कोणूच असो भश्टकार बायल जावं अशें कोणूच येयनात. मेन म्हणजे तें देवाचें तळें आसा. ताका लागून आमची गांवकार हें सारकें तें राखून दवरलेलें आसा. आनी आमकां हीं घरां बिरां लागीं येवन तें आमकां हें पर्यावरण हें पिड्ड्यार करपाचें ना. गणपती सुद्दां आमी हांगारूच ह्याच तळ्यान पावयता. हांगर आमचे खूब प्रोग्राम जातात देवळाचे हेचे. आनी आमचो हें बांदता इनलिगल जावं लिगल बांदतात तेचेर आमचो सगळ्या गांवकाराचो आक्षेप आसा. आमकां हें पर्यावरण पिड्ड्यार करपाचें ना. आतां पळय सायडीक थंय सुवातीक कोणी तरी साफ केल्ल्यो आसा. ताका रस्ते ना कांय ना. हांव नकळो कशें कितें जाता तें. हे एक 200 मिटरां वयल्यान थंय रानान एक रस्तो केल्लो आसा. थंयसरूय आतां घरां येतलीं. हांव नकळो तांकां पंचायतीन कशें कितें एनओसी दिल्या म्हणून थंय रानान रस्तो करपाक. ती म्हाका दिसता गेली पंचायत बॉडी आसली तेंच्यांनी कितें तरी ताका एनओसी बी दिल्या आसतली. तेन्नाच तेंच्यांनी रस्तो केला आसतलो. तेन्ना आमचो हेचेर सारको एकदम सगळ्या गांवकाराचो आक्षेप आसा की हें हांगर हें इनलिगली हें कितें आसा तें कांयच जावचें न्हू. तें आमी पंचायती कडेन मागता की तेंच्यांनी जर कितें अशें इनलिगल कितें जावं हांगर बांदप चालू आसा जाल्यार तांकां एनओसी दिवची न्हू. आनी जर कितें चालू आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां आमच्या ग्रामस्थांचे नजरेक हाडून दिवचें की हें अशें अशें हांगर चलता. तेन्ना तुमी तेचेर एक्शन घेया. आनी तेंच्यांनी तर परवानो तेंचे कडेन म्हाजे कळकळीची विनंती आसा की तेंच्यांनी हे एरियेक ग्रामस्थांक विचारल्या शिवाय केन्नाच एनओसी दिवपाची न्हू. हांव सर्वेश हळर्णकर. हांव एक न्यूली इलेक्टेड पंच मेंबर जोसवाडो मायणा रेजिडंट्स ऑफ जोसवाडो. आनी ही प्रेस घेवपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार इलिगलिटीज जे जोसवाड्यान आतां चालू आसा. जशें कवठणकर सरान सांगलें आसा की हांगासर इलिगलिटीज जावन आमचे जे लेक आसा ते खंय तरी पर्यावरण आसा ते डिस्ट्रॉय जातले. सो ते म्हाज्या वाटेनच्यान पंचायतीनसून कितें तांकां हेल्प जाय जी लास्ट बॉडीन आशिल्ली तेंच्यांनी एनओसी दिवन तो रस्तो जाल्लो आसा. सो तो रिवोकूय केल्लो आसा. बट तांकां तो डिस्ट्रॉय केल्लो जाय सिन्स आनीक इलिगलिटीज हांगा येवचे न्ही. सो आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय वॉर्ड. समीप चंद्रकांत साखळकर. हांव ह्या गांवचो रहिवासी. तशें तुमी आतां पळयतले की आतां आमी देवळा कडेन जी प्रेस घेवन हें सगळें दाखयलां तेचो इफेक्ट मेन इफेक्ट आहा पळय तो ह्या वाठाराक आसा. जशें तळ्याक आमच्या हें उदीक वयता न्हू ही वाट आसा ही. आनी ती वाट तेंच्यांनी अशी ब्लॉक केल्या, रस्तो केला. आनी हें सगळें उदीक जें तळ्याक वचपाचें आहा पळय तें सगळें तेंच्यांनी ब्लॉक करून उडयलां. फाल्यां ते ह्या लायनीन घरां बांदतले. घरां बांदलें म्हणटूच ह्याच वाटेन जें उदीक वयतलें पळय तें तळ्यान वयतलें. तें तळें फाल्यां पिड्ड्यार जावपाक शकता न्ही. म्हणून आमी हें सगळें आतां बंद करपाचें किंवा पंचायतीन हें इलिगलिटी कितें फाटले बॉडीन कितें करून दवरलां तेजेर मातशी आतां येयल्या त्या पंच मेंबरांनी तेजेर एक्शन घेवची. आनी हें सांगिनासतना जो सगळो आपल्या बापायचो दोंगर कसो कातरून दवरला पळय तो मातसो सगळे आमच्या गांवचो लोक आसा पळय तेंचो सगळ्यांचो तेजेर आक्षेप आसा. तशेंच आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता
ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन तेणी मातशें ह्या हितून लक्ष घालचें की फाल्यां हे कोणाचे कोणी येवन बसतले हांगासर. आयज वचात थंय पयलीं लँड ग्रॅबिंग, चोरयो, मारामारी हें पयलीं सगळें आयकोंक येता. फाल्यां ह्या खंयच्या लोकांक हाडून फाल्यां भरले, फाल्यां आमी कितें तरी सेफ आहा हांगासर हें आमकांच खबर ना. फाल्यां आमी आहा सकयल गांवाच्या, फाल्यां भायलो लोक येतलो आनी आमच्या माथ्यार वयर बसतलो, ते मुतले आमी व्हांवन वयतले. अशी परिस्थिती आमची आसा. तेन्ना आमी मागता की पंचायतीन हेजेर एक्शन घेवची, मिनिस्टरान एक्शन घेवची आनी हें सगळें जें इलिगली कितें जालां तें सगळें खणून उडोवचें म्हणून. अशें ऑलरेडी तें प्रूफूय जाला की हें इलिगल आसा म्हणून. तेन्ना आमी मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन किंवा MLA कडेन किंवा आमच्या पंचायती कडेन की हें सगळें कितें इलिगल घडलां तेजेर तुमी एक्शन घेवन फुडें कितें तें कारवाय करून हें सगळें खणून उडोवचें म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.